देवाची भेट सुरू जाता आमी सगळीं तयार जावया आमचो यान्नीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यान्नीक भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया कालवारी भेट नसतलो आमी तातूंत वांटो घेवया स्वर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक घायती जावया स्वर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक घायती जावया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज पवित्र सभा बाग्युंत मोनिका हाचो सेवा धर्मीक उगडास करता. बाग्युंत मोनिका जावन आसा सांत आगुस्तीन हाची आवय आनी फाल्यांच्या दिसाक आमी सांत आगुस्तीन हाचो सेवा धर्मीक उगडास करतले. तर मोगाळिश्टांनो, बाग्युंत मोनिकान आपल्या जिवितान देवाक जायते भाशेन आपल्या कश्टांतल्यान देवाक सोदलो आनी आपल्या मागण्यांतल्यान ती थीर रावली. आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान आमी देवाक भेटूंक आनी दुसऱ्या पासत जशें तिणें आपल्या पुता पासत मागलें, गोरकारा पासत मागलें, तशेंच आमी आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबांतल्या मनशां पासत तशेंच दुसऱ्या भावा भयणां पासत मागूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक जेजूची कृपा आमी मागून घेवया. आनी मिसाचे भेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून घेवन ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी मागुया. सुम्या जेजू, आमचें जिवीत जावंक ना बापाक केल्ली मोगाची भेटोवणी आनी काळजांतली कोरी दिनवासणी बोगूस आमकां सुम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सुम्या जेजू, आमच्या बाबा भयणी मुखार आमचें जिवीत जावंक ना बरे देखीचो दुलोब उसवाड आनी बुसवणेचो आनी दिराचो आदार बोगूस आमकां क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सुम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवीन आनी मिसार थीर जाल्ल्या तुज्या एकपोटान जावं आमचें चालतें जिवीत बापाक मोगान केल्लें समर्पण आनी कोतकोती दिनवासणी जावंक तें आमचे बाबा भयणीक खरो आदार. सुम्या काकलूत कर. सौम्या काकलूत कर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्याचे मिसा भेटेची इंतेसावां केरुबिना आनी फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस हे आमचे बाबा भयणीक सासणाची सवस्काय मागुया. गिलेर्म आनी कॉन्सेसांव फेर्नांडीस हांकांय सासणाची सवस्काय मागुया. तशेंच मोजेस दा कोस्ता ह्यावूय आमच्या बापाक सासणाची सवस्काय मेळूं म्हूण आमी मागुया. तशेंच मागुया जायतीं बाबा भयणां वायट जिवीत जियेतात, देवा सरशिल्लीं पयस केल्यांत, तांच्या खालसा मनाचें बदलप जावं म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागुया. कोणवाळ्या बापा, दुखेस्तांच्या बुसवणारा बाग्युन मोनिकान आपल्या वाट चुकलोल्या पुताक आगुस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा सोडून घेतली. आमचीं दुखां आनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणीची दया करूं आनी आमा सोमेस्तांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण
तूं सामून विस्वासान मागता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेताय आनी रासवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. पावलू देवाचे कुशीन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयलोलो आनी आमचो भाव सोस्तेनस कोरींत शारांतले पवित्र सभेक म्हणजे क्रिस्ता जेजू सभें पवित्र केलोल्यांक आनी सगळे सुवातेर आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात त्या सगल्यांच्या सांगाता पवित्र जावंक आपयलोल्यांक ही चीट बरयतात. तो तांचो आनी आमचोय सुमी. देवा आमच्या बापाची आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे पासत हांव सदांच म्हज्या देवाक आर्गां दितां, कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें देवाचें देणें तुमकां मेळ्ळां. खरें म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत सगल्या भांडारांची भरती तुमकां मेळ्ळ्या. भोव करून सर्व प्रवचनांची आनी सर्व जाणवायेची, कित्याक क्रिस्ताक दिता ती गोवाय तुमचे मदें घोट रिगल्या. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे प्रकाशनेक आशेवन रावतना तुमकां कसलेंच आत्म्याचें देणें उणें ना. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या दिसा तुमी अपराधा विणें आसचे खातीर तोच तुमकां शेवटाक पर्यंत थीर दवरतलो. जाणें तुमकां आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्यांक एकवटांक आपयल्यान तो देव विस्वाशी. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. म्हणया, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती कोत्ता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत, ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. पिणका पिणकेक तुजीं कर्तुत्वां परगट कोत्ता. तुज्या बलिश्ट करण्यांची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली वाखाणटा. तुज्या उत्सुऱ्यांची खबर सगल्यांक परगट जाल्या. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. मनीस तुजे पदवेच्यो भिरांकूळ करण्यो वर्णितले आनी तुजे व्हडविकेचो प्रचार कोत्तले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास कोत्तले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब, देवा म्हज्या राजा, सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. स्वर्ग आनी संसार एक दीस सोडटले. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत, देखून जागृत रावात. हे मात जाणा जायात
केन्ना चोर येतलो तो गोरकार जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपल्या गोर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी रावनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. गोरान आसलोल्यांक वखदार जेवण दिवंक दुनियान आपल्या गोराब्याचेर सोत्या दिल्लो विस्वासी आनी शाणो चाकूर तो कोण? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकूर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर सोत्या दितलो. पूण बास्कोळ चाकूर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावो नासलोल्या दिसा आनी तो नकळो आसले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुदोन करतलीं आनी दांत किल्लीतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीचे इश्टानू, हांवें तुमकां सुरवातेक सांगलां ते भाशेन आयज सांत मोनिका तिचो आमी सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी मोगाळ इश्टानू, सांत मोनिका तिचें लग्न पात्रिसियान ह्या मनशा लागीं जालें आनी तांचे एकवटाक तेगा भुरग्यां तांकां फावो जालीं, 2 चेडवां आनी 1 चेडो. आनी ताचें नांव जावन आसा आगुस्तीन, चेड्याचें नांव. आनी मोगाळ इश्टानू, सांत मोनिकान आपल्या जिवितान जायतें दूख अणभवलें, जावं तें आपल्या घोरकारा कडल्यान, आपले सासूमाय कडल्यान, तशेंच आपलो पूत वायट जिवीत जियेता हें पळोवन तिच्या काळजाक जायती दूख भोगली. पूण ह्या आपल्या कुटुंबाचें मन बदलपा पासत, तांचे नवसोडणे पासत तिणें जायतें देवा लागीं मागणें केलें. जायती मागणी करून, जायते उपासूय करून तिणें आपलें जिवीत जाल्लें. आनी शेवटाक ह्या तिच्या मागण्याच्या जिविताचो, ह्या तिच्या उपासाच्या जिविताचो जबाब कसो देवान तांचें सगल्यांचें जिवीत नडसुल्लें. आनी उपरांत पवित्र सुबेन ती मेल्या उपरांत तिका एक बागीवन कशी पाचारली. आनी आयज सांता मोनिकाक तिका आमची आवयांची आस्कारीन, ज्यो गोरकान्यो आसात तांची आस्कारीन, आनी तशेंच नवसोडणी करतल्या भावा भयणीची आस्कारीन म्हणून पवित्र सभा सांता मोनिकाक पाचारता. आतां गोरकान्नीची आस्कारीन, कित्याक मोगाळ इश्टानू, तिचो गोरकार आसलो तो पियेतालो, तिका त्रास करतालो. तशेंच तो एक पेगन आसलो आनी तशेंच तिका जायते भासांनी तो त्रास करतालो. आनी देखूनच सांता मोनिका आपल्या गोरकाराय पासत मागताली. आनी शेवटाक जेन्ना तो मरूंक पावलो तेन्ना ताणें आपलें जिवीत बदल्लें. आनी हाका लागून तिका गोरकान्नीचो आस्कारी कशी मानतात, पात्रोन कशी मानतात. दुसरे सुवातेर मोगाळ इश्टानू, तिका आवयांची आस्कारीन, कित्याक आमी तर जाणाव तिचो पूत सांत आगुस्तीन वायट जिवीत जियेतालो आनी ताचें मन बदलपाचे पासत जायते मागणे आनी उपास तिणें केले. तिका नाका आसलें आपल्या पुताचो आत्मो वायट जालोलो वो देंवचाराच्या हातांत पडलोलो आनी ताकाच लागून ताचे पासत जायते मागणे ती करताली. आनी तेच्या मागण्याचो शेवट कितें तें आमी जाणाव. आनी आयज जरी तर सांता मोनिका आसूंक नासली जाल्यार येदो व्हडलो बागीवन आगुस्तीन आमचे पवित्र सुबेक आमकां फावो जावचो नासलो. देखून तिका आवयांची आस्कारीन अशें म्हणटा. आनी तिसरे सुवातेर
जी कोण मन बदलतात कन्वर्जन करतात तांचोय आस्कारी अशें तिका मानतात. कित्याक आपल्या जिविताची चालींतल्यान आपल्या गोरकाराचें आपले सासूमायचें तशेंच आपल्या पुताचें मन बदलूंक तिचो जायतो हात आसा. देखूनच तिकाय जी मन बदलतात कन्वर्जन करतात तांची पात्रोन अशें मानतात. मोगळ इश्टानो, आयच्या दिसाक सांता मोनिकाच्या जिवितांतल्यान आमच्या जिविताक आमी कितें संदेश घेवया. मोगळ इश्टानो, पयले सुवातेर सांता मोनिकान मागणें करून देवाक एकवटून आपलें जिवीत सारलें. आयच्या शिव वर्तमानान जेजू आपल्या शिसांक सांगता, जागृत रावात. देवाचो पूत केन्ना येतलो वो ताचे दुसरें येणें वो मनशाचो पूत केन्ना येतलो तो नकळो. घोडी जागृत रावंक जाता आमी आमच्या मागण्याच्या जिवितांतल्यान. आनी सांता मोनिकान हें बरे भाशेन केलें, तर तिची देख आमी घेवया. दुसरे सुवातेर मोगळ इश्टानो, दुसरी देख आमी घेवया ती म्हणल्यार घोडी आपल्या जिवितांत जायती डिस्करेज जाली आसतली, पूण आपलो बोरवांसो देवाचेर आसलेलो तो तिणें केन्नाच पयस करूंक ना. आनी अशें म्हणटा आसतना मोगळ इश्टानो, एका दिसाकूय तिका एक विजन आयलें आनी हे विजनान हूंय ती जायती रोडटाली. आनी तिका एक हूंय प्रस्न केलो, तूं कित्याक रोडटाय? आनी तेन्नाकूय सांता मोनिकान असो जबाब दिलो, हांव रोडटां म्हज्या पुता पासत, कित्याक म्हाका नाका ताचो आत्मो बिगडलेलो. हांव ताका लागून जायते मागणें करून कोत्तां आनी जायती म्हजीं दुकांय गळयतां. आनी तेन्ना हूंय तिका एक आवाज जालो असो, तुजो पूत तुज्याच सांगाताक आसा. आनी तशेंच खंय आपल्या पुता पासत मागूंक आनी उलोवंकूय ती सांत आंब्रोज ताचे जेन्ना तो बिशप आसलो ताचे सुरशेकूय ती गेली. आनी थंयसरूय सांत आंब्रोजान खंय तिका म्हणलें, देवाचो वेळ देव जाणा. देवाक जाय तेन्ना तुज्या पुताचें मन बदलतलें. आनी तशेंच जालें मोगळ इश्टानो. देवाक जाय त्या वेळार आनी तिचो बोरवांसो जो देवाचेर आसलो त्याच बोरवाश्यान तिचो पूत बरो जालो. ताणें आपलें मन बदललें. आनीकूय जायती देख आमच्यांनी सांता मोनिकाच्या जिवितांतल्यान घेवंक जाता. पूण शेवटाक हांव फकत हेंच म्हणटलों, अ वुमन, अ मदर इज लायक अ बायंडींग फोर्स इन द फॅमिली. एक अस्तोरी जावन आसा जी अस्तोरी आपलें कुटूंब जे सांगातान दवरता. शी इज लायक अ ट्रेड. म्हणजे आमी तर जाणां, आमी पल्स जरी तर पळयल्ली जाल्यार ती एकठांय आसतात, कित्याक ती एका सुताक गुंतलेली आसतात. आनी आवय जावन आसा एक सूत एका कुटुंबान जे आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक सांगातान दवरता. तर ह्या वेळार ह्याच्या मिसान सगल्या अस्तोऱ्यां पासत, आवयां पासत, गोरकांनी पासत आमी मागुया. देवान तांकां जायती कृपा दिवं आपलें कुटूंब सांगातान दवरूंक. तर हेंच करूंक हे मिसाचे भेटेन सगल्या आवयांक, सगल्या अस्तोऱ्यांक आमी देवाची कृपा मागून घेवया. Kalwaraco yod onot papa, bedicer boro ata zata, tuzoc mogal but tome doida, taka ek portan tigros mata, mogal papa, doyal nodre, ibetoni manun tuge, ibetoni manun tuge, ituji puza koche nimtin, no
मोठ्या भावा भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. शेतांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र विचार देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरसां तुवें करून घेतली. दोयाळपणी तुजे पवित्र सुबेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं आमची काळजां उबारुया. आनी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सूर काळे आनी सूर थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुळ तुवें रुचलें. ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. पिर्तुमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळुली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भोगतांची सोबा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणे कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो सबाब दिवन भावार्थाचो घुट परगुटुया. सोमया जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या गोंयच्या बिस्पाक आनी सगल्या पाद्रीं बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची आनीक अदीक चड करून आमी उगडास कोत्ता सायबा, ज्यो आवयो आपल्या भुरग्यांक लागून, घोवांक लागून घडी पिडापीड आनी कोश्ट सोंसतात. सायबा, तांचो आमी उगडास कोत्ता. तांचे गरजेक आनी आकांताक तूं पाव. अंकवार मेरे देवाचे माये सांगाती, बाग येवन धर्म दिता.
आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, सांत मोनिकान आपल्या जिवितान मागण्यांत ती तीर गोट रावली आनी तिच्या मागण्याचो उलो देवान आयकलो आनी तिच्या पुताचें गोरकाराचें मन बदलून ते बरे मनीस जावंक पावले. तर मोगाळ इश्टांनो, आमी आमच्या जिवितान मागण्यांतल्यान तीर गोट रावुया आनी जी कोण भावां भयणां जी कोण वायट जिवीत जियेतात देवा सोडशिल्ली पयस केल्यान तांकां आमच्या मागण्यांनी धरून ह्या वेळार त्याच जेजून शिकयल्लें मागणें आमी म्हणून आमच्या सुर्गीच्या बापाक आमी उलो करुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सरवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होस्तो जेसू जाणें सांता मोनिकाचे मागणें आयकलें आनी ताच्या पुताचें मन बदललें. तर विस्वासान मागण्यांतल्यान ह्या जेजूक आमी तीर रावतात आनी ताच्या जेवणान वांटो घेतात ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताचे उदक खाऊं पिवूंक येवचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो हांव खाऊंक
मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तुंवन हांव तुजो मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां. ह्या घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत दी. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयतां आनी आक्कोस तुका एकवटतां. ह्या वेळार आमी मागतां ज्यो आवयो जावं आपल्या गोरकाराक लागून भुरग्यांक लागून आपल्या जिवितान जायते दूख सोंसतात. मोगळा जेजू, तांचो उलो तूं आयकून घे आनी तुजी सोरशिल्ली आमकां केदीस सांडून वचूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थया. सुर्गीच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त ओतम्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजांची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवें आसूं सवें आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या हुंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आमी बाळगता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेन तूं आमकां